एक संवसारांतलो एक व्हड आर्टिस्ट, एक पेंटर पॉल गुस्ताव दोरे म्हणून, तो एकदां न्हू ताची पासपोर्टूच ताची सांडली. युरोपांत भोंवता आसतना ताची पासपोर्ट सांडली आनी जेन्ना तो बॉर्डरीचेर ते चॅक करता आसतना तो त्या गार्डांक सांगूंक सोदता की तो चिंतून आसा की ताका कोणूच वळखतले कशें आनी ताका ते सोडटले म्हणून अशें तो चिंतता. आनी तो गार्डांकूय सांगता की आपूण अमको व्हड पेंटर आनी आर्टिस्ट म्हूण सांगता तो. आनी हे गार्ड म्हणटात की ना, तुजे भशेन जायते मनीस आनी कोणूच आपूण आनी कोणूच म्हणून एक व्हड मनीस म्हणून सांगून भितर सांगूंक सोदतात म्हूण तो ते गार्ड त्या पेंटराक, ते आर्टिस्टाक सांगतात. आनी तो गार्ड म्हणटा ओके, तुका भितर वचूंक जाय जाल्यार तुवें एक काम करचें पडटलें. आनी ताच्या हातीन एक पेन्सील आनी एक पेपर ते दितात. आनी तो म्हणटा जाता जाल्यार हांगा जे कोण भितर सरूंक वतात दुसरे आमच्या देशांत भितर सरूंक वतात, हे कोण तांची तूं चित्रां तूं हें स्केच कर म्हूण ते सांगतात. आनी हो पेंटर मोगाच्या भावान भयण न्हू, हो आर्टिस्ट जो आसा तो आपली कला दाखोवन बरेंच तो जायते स्केचीस काडटा. आनी तेन्नाच मोगाच्या भावान भयणो हे गार्ड ताका भितर येवंक दितात. मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकांय अशेंच कितें सांगता, आमी न्हू क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक आमकां एक आयडेंटिटी आसा. आमी जाणा, आमी खूंय संवसारांत गेली न्हू, क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक जायतीं जाण आमी कितें घालतात, आमी गडे युनिफॉर्म घालतात, वो आमी क्रिस्तांवच म्हूण न्हय पूण आनी दुसरे देखून आमी प्रोफेशन पळयत जाल्यार, आनी पुलीस म्हूण आमकां वळखूंक जाय जाल्यार पुलीस एक युनिफॉर्म घालता. जेन्ना आमी खूंय स्कुलांत वतात जाल्यार एक युनिफॉर्म कशें आमी घालतात, एक स्कुलाचें युनिफॉर्म दुसरें, दुसरे स्कुलाचें युनिफॉर्म दुसरें, आनी ताचेरूच आमी डिस्टिंग्वीश करतात. ताचेरूच आमी आमकां कळून येता हो भुरगो, हें भुरगें ह्या स्कुलांतलें, हो भुरगो ह्या कॉलेजींतलो, अशें म्हूण आमी डिस्टिंग्वीश करूंक पावतात. तेच परीन आयज जेजू आमकां आमचें आयडेंटिटी कितें तें सांगूं येता. आमी दर एक क्रिस्तांव जेजूची पाटलावदारां, आमची आयडेंटिटी जावन आसा मोग.